राजकारणात देंवतलो सुभाष वेलिंगकराची घोषणा। भारत माता की जय संघटनेन केलो मुक्त, पक्षान सांगल्यार पणजेंतल्यान लढयतलो वेंचणूक। लेस्टर आणि ताचे फॅमिलीवेल्या हल्ल्याचो संवसारभरच्या निषेध, संबंधितांचेर करात खर कारवाय, नुवेचे ग्रामसभेत मागणी। नुस्ते उद्देग मंत्र्या बदला नगर नियोजन मंत्र्यांक विचारून घेतला नुस्तेबंदीचो निर्णय, काँग्रेसीचो भलायकी मंत्र्याचेर आरोप। नुस्ते माफियांक राखण दिवपाचो राणेचो यत्न। रक्त तपासणे खातीर येवप्यांक जाता त्रास, कुडतरेच्या भलायकी केंद्रांत गैरसोयी, आप म्हणटात भलायकी मंत्र्यान चौकशी करची। नमस्कार, हांव शिवेंद्र तारी आणि आता खबरो पळोवया विस्तारान। आपूण आता राजकारणात देंवतलो अशें गोंयचो आदलो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चालक सुभाष वेलिंगकरान जाहीर केलें। गोवा सुरक्षा मंचान सांगले जाल्यार पणजे वेंचणूक लडोवंक शकता अशें तो म्हणटा। वेंचणूक लढोवपाचे बाबतीत निर्णय घेतलो अशें ताणें सांगलें। आयतारा पणजे वावुरप्यांची बसका घेवन भारत माता की जय हे संघटनेन ताका पदमुक्त केलो। भाशा माध्यमाच्या प्रस्नावेल्यान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा कडेन ताचो संघर्श जाल्लो। उपरांत ताणें गोवा सुरक्षा मंच हो राजकीय मंच स्थापन केलो। आयज बैठक आपयली आनी त्या बैठकीन प्रमुख कार्यकर्त्यांनी हांगासर आपापली मतां मांडली। काहींनी वच्चे न्हय म्हणूनय मांडिल्ली आनी काही जाणांनी तितली आवश्यकता आसा अशें वेगवेगळ्या प्रकारची मतां मांडली आनी शेवटी सगळ्यांनी एक मतान ठरयलें की सरान हे राजकारणात येवपाची गरज आसा। ती माननीय संरक्षक पदा वयल्यान भारत माता की जय ह्या संघटनेच्या माननीय संरक्षक पदा वयल्यान आमी सरांक आज मुक्त केल्या आणि राजकीय प्रवासाक तांचे आमी सुयश दिला। संघटनाची सांगता हो म्हजो निर्णय, संघान आमचो वैयक्तीक निर्णय केन्नाच नासलो। त्यामुळे ह्यो सगळ्यो प्रक्रिया जेन्ना पूर्ण जाल्यो आनी समाज हितासाठी काही गजाली करपाक जाय अशें कार्यकर्त्यांच्या मान्यतेन आयलें, त्या वेळाचेर त्या सगळ्यांनी जो कौल दिलो तो शिरोधार्य मानता आनी हांव रिलीव ताणें म्हाका केला सक्रीय राजकारणात आयच्या गोवा सुरक्षा मंचाच्या वतीन उतरपाचें हांवें ठरयलें। पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी। फातोड्ड्या जाल्ले फुटबॉल मॅची उपरांत लेस्टर डिसुजा आनी ताचे फॅमिलीचेर पुलीस आनी सेक्युरिटीन केल्ल्या क्रूर हल्ल्याचेर फकत गोंयांतल्यानच न्हय जाल्यार संवसारभरांतल्यान लोकांनी तिडक उक्तावपाक सुरवात केल्या। काँग्रेसीनूय हे घडणुकेची खोलायेन चवकशी करची अशी मागणी केली। नुवेचे ग्रामसभेतय हो विशय गाजलो। पुलीस आनी सेक्युरिटीचे क्रूरतायेचो निषेध उक्तायतना संबंधितांचेर खर कारवाय जावची अशी मागणी गांवकारांनी केली। काँग्रेसीन आयतार घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत लेस्टर आनी ताचे फॅमिलीचेर बिरेस्तारा फातोड्डे स्टेडियमार जाल्ल्या हल्ल्याचो खर उतरांनी निषेध उक्तायलो। हे घडणुकेचो खोलायेन तपास जावंक जाय, गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय जावंक जाय, नाजाल्यार फुडले मॅचीच्या वेळार गोंयकारांनी FC गोवाच्या मॅचींचेर बहिष्कार घालचो असो उलो मारला। की आज एकंदरीत हो जर विशय पळयलो जाल्यार ऑर्गनायझरांनी आमी जे गोंयकार आसा, फुटबॉल मोगी आसा, जो आमच्या रक्तान फुटबॉल आसा, जो पॅशन आमच्या फुटबॉला खातीर आसा गोंयकारांचो, ह्या संपूर्ण गोष्टीचो ह्या ऑर्गनायझरांनी आज पर्यंत ह्या गोष्टीचो फायदो उठयल्लो आसा। गव्हर्मेंटान आपूण जावन ह्या ऑर्गनायझरांक सरेंडर जाला। सगळें कितें आपल्या गव्हर्मेंटान ह्या ऑर्गनायझरांच्या हातान दिला। आज ह्या घटना जरी पळयत कितें घडल्या ती आनी पुलिसांचो रोल पसून पळयत जाल्यार पुलीस पसून हांकां शामील आसा आनी पुलीस पसून ह्या ऑर्गनायझरांक सरेंडर जाल्ले आसा। कित्याक जो एटॅक लेस्टर डिसोजा आनी तेचेर फॅमिलीचेर जाला ते फक्त एक बारीक कारणां वयल्यान एक फोटो घेता ह्या निमताक लागून तेचेर एटॅक जाल्लो आसा। सेक्युरिटी आशिल्ले आनी पुलीस ह्या हेंच्यांनी कायदो हातान घेतलेलो आसा। कायदो हातान घेवन त्या भुरग्याक थंय फोटो काडटा आसतना थंयच्यान ग्रावंडार व्हरून त्या भुरग्याक थंय मारलेलो आसा आनी ऑन द कंट्री मारला तो मारला, वयल्यान त्या भुरग्याचेर ऑफेन्स रजिस्टर केला आनी ताका अरेस्ट करून ताका बेलार रिलीज केल्लो आसा। यूथ काँग्रेस आनी संपूर्ण काँग्रेस परिवार गोंयचे जनतेक अपील करतले, जे FC गोवा फॅन्स जे आसा ताका अपील करतले आनी फुडली जी मॅच जी खेळिल्ली वतली ह्या मॅचीचेर बहिष्कार घालपाची आमी हांगा जाहीर पत्रकार परिशद घेवन मागणी करतली। नुवेच्या आयतारचे ग्रामसभेतय हो विशय तापिल्लो। फातोड्डेचे हे घडणुकीचो व्यवस्थीत तपास केलो ना
आनी गुन्यांवकाराचेर कारवाय केली ना जाल्यार फुडले मॅचीचेर गोंयकारांनी बहिष्कार घालचो असो उलो लोकांनी मारलो. बिरेस्तारा FC गोवा विरुद्ध दिल्ली डायनामोस मॅच सोंपले उपरांत हणजूणचो लेस्टर डिसोजा आनी ताचो बापूय सेबी आनी आवय टिना हांचे बरोबर गेटी भायर रावन फोटो काडटालो. ISL सेक्युरिटीन ताका फोटो काडपाक मनाय केली. वादावादी जाल्या उपरांत सेक्युरिटी आनी पुलिसांनी ताका आनी ताचे फॅमिलीक मारपाक सुरवात केली. चड मार बशिल्ल्यान लेस्टराक हॉस्पिटलांत व्हरून घालचो पडलो. ताच्या आवय बापायक पुलिसांनी अटक करून उपरांत बेलीचेर सोडिल्लो. आमचो गोंयचो भाव एक प्लेयरांक मेळपाक वयता आसतना ताका सेक्युरिटीन मारलो आनी असो मारलो तेजें तोंड म्हण फोडून. हांव म्हणटा तुमी प्लेन क्लोथ्साचेर आसतना तो भुरगो तुमकां केसो अडकतलो आनी तेणें कितें केलां तेणें एक आर्टिकल यूज केलां बाबा कोणाचेर कितें मारपाक तो प्लेयरां मेळपाक वयता आनी तुमी गोंयकाराकूय म्हणटाय. आतां हांव मागतां होम मिनिस्टर आमचे गांवचे सगळे गोंया इलेक्ट केलेले MLA सगळे स्पोर्ट्स लवर्स जावं क्रिकेट जावं फुटबॉल कसलोय स्पोर्ट्स लवर ह्या भुरग्याक तुमी उबे रावन हेल्प सपोर्ट करपाचो. ना जाल्यार आयज हें तेक घडलां हालीं आमकां घडटलें आनी आख्या गोंयकारांक घडटलें. तर हें फुटींग व्हेरीफाय करून तुमी कोण गिल्टी तर हें कोनाय जायत कोणाक गिल्ट्याक पनिशमेंट दिनाय जायत. हांव मागतां सगळे आमगे गोंयकारां कडेन हात जोडून फुडली मॅच FC गोवा आहा जायत फकत आमगे गोंयकाराक हे भाशेन इन्सल्ट करून कोणें मॅच न्हू बॉयकॉट करपाचें आनी आमगेली एक युनिटी दाखोवपाची. FC गोवाचो फॅन लेस्टर आनी ताचे फामिलीचेर केल्लो हल्लो आनी उपरांत तांकां जाल्ली अटक हाका लागून सगळे कडल्यान निशेध जावंक लागला. फोटो काडिल्ल्यान दाखयल्ले क्रूरतायेक लागून ISL सेक्युरिटीचे दादागिरीचेर आरती परती चर्चा जावंक लागल्या. आनी असो इन्सिडंट मुखार जायना जावपाक वी हॅव टेकन द रेजोल्युशन टू कंडेम दिस एक्ट एंड वी वॉन्ट टू नो द फॅक्ट and who are the people who are involved, whether they were real policemen, whether they were hired bouncers or what, because we know this FC Goa is run by now Jaidev Modi. So we want to know whether earlier when it was run by Dempo or Salgonkar, this type incident had never happened, and we wholeheartedly just because it is given FC Goa name, people go to support them. See, all the way to come from Anjuna is not a joke. It take 2 वर तांकां लागलें आसता येवपाक आनी तेगे बायलेकूय तेणें मारप म्हणल्यार इट्स अ व्हेरी व्हेरी शेमफूल थिंग. आनी म्हाका दिसना वी ऑल गोवन शूड टेक अप दीस इशू एंड आय अर्ज न्यूली अपॉइंटेड GFA प्रेसिडेंट चर्चिल आलेमा ऑल्सो टू टेक दिस इशू ऑन अ प्रायोरिटी बेसीस विथ गव्हर्मेंट. आनी हे जो कोण तांकां एसॉल्ट केले स्पेशली हू हॅज टच दॅट लेडी शूड बी पनिश्ड. नुवेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. नुस्तें उद्देग मंत्र्या बदला नगर नियोजन मंत्र्यांक विचारून नुस्तेबंदीचो निर्णय घेतिल्ल्यान काँग्रेसीन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचेर टिका केल्या. सरकारान नुस्तें भायर धाडपाचें बंद करचें असो काँग्रेसीचो आग्रो आशिल्ल्याचे काँग्रेसीचो म्हणयारो संकल्प आमोणकरान सांगलें. विजय सरदेसाय कडेन चर्चा करून नुस्तें बंदी केल्ल्याचें विश्वजीत राणेन म्हणिल्लें अशें सांगत ह्या प्रस्नाचेर नुस्तें उद्योग मंत्री विनोद पालयेकार वगी कित्याक अशें संकल्प विचारता. फॉर्म्युलिनाचो वाद आनी नुस्तेंबंदी हो 2 मंत्री आनी नुस्तें माफियांनी प्लॅन करून निर्माण केल्लो तियात्र. भाजपा सरकार हें सगळें नुस्तें माफियांक राखण दिवपा खातीर करता अशें संकल्प म्हणटा. हेल्थ मिनिस्टर आयज स्टेटमेंट केलेलें आसा, सगळ्या पेपरांचेर येयलेलें आसा, चॅनलाचेर आमी पळयलेलें आसा. थोडे कडेन कितें तो स्टेटमेंट करता हे जे डिसिजन आपल्यान घेतला इम्पोर्ट बॅन करपाचें फॉर नेक्स्ट 6 मंथाक लागून ते आपल्यान इन कन्सल्टेशन वीथ TCP मिनिस्टरा बरोबर घेतलेलें आसा आनी तेजें कन्सल्टेशन घेवन आपल्यान हें डिसिजन घेतलेलें आसा. हांव तांकां विचारपाक सोदतां, अरे बाबा तुमकां हांगा खंयचरो TCP मिनिस्टराक हेजो कांयच मिनिस्ट्रीच्या भितर तुजो येयना हे फिशाच्या इशू जो आसा तो. आनी तरी पासून जो मनशाक तुमी कन्सल्ट करून इश्यू डिसिजन घेवंक जाय, जो आमचो गोंयचो फिशरी मिनिस्ट्री आसा विनोद पालयेकर, त्या खंयचरो त्या पिक्चरान ना. हो जो फिशरी मिनिस्टर आयज कांयच उलयना, ओग्गी आसा तोंड धरून. आमी ताका क्वेश्चन करपाक सोदता, बाबा तूं कित्याक उलयना, तूं कित्याक ओगी आसा, तुका कोणें स्टॉप केला उलोवपाक, कितें कारण आसा, तूं खंयच्या भंयान उलयना काय तुजो जो लिडर आसा तुज्या पार्टीचो लिडर आसा तेणें तुका खंय स्टॉप केल्लो आसा काय तुका तुजें कितें पावपाचें आसा सामान तें तुका टायमार पावता.
हे फीश माफिया कडसून काय तेज्या लागून तूं उलयना? आनी जेंकां एक्चुअली काय लागना ह्या डिपार्टमेंटाचे ते आयज दोनी मिनिस्टर उलयता आनी फीश माफिया उलयता. हे फॉर्मालिनाचो जो इशू चल्ला आनी हे स्पेशली हे फीश बॅन करपाचो जो इशू चल्लेलो आसा हो गेली लास्ट 2-3 म्हयने चालू आसा. आनी हो इशू एक बऱ्या भाशेन एक तियात्र एक नाटक चलिल्लें आसा आनी हेज्या फाटल्यान जर कोण जबाबदार आसा आनी कोण आसा जाल्यार हे 2 मिनिस्टर आनी तो एक फीश माफिया आसा. आनी आख्खे हे दोनी मिनिस्टर हे फक्त हे सगळी नाटकां चालू केलेली आसा. फक्त खंय तरी ह्या फीश माफिया जो आसा इब्राहीम मौलाना काय कौलाना खबर ना म्हाका कोण तो एक्झॅक्टली तेका खंय तरी प्रोटेक्ट करपाक लागून हे जे एक्सपोर्टर आसा पळय आतां तुमी आतां वास्को येयले न्हू जाल्यार कितलेशे मेळटले तुमकां. वास्को एक्सपोर्टर आसा खारेवाड्यार आमचे भरपूर एक्सपोर्टर आसा. ते कितें करता हे ट्रॉलरवाल्या कडसून बाकीच्यां कडसून हे नुस्तें घेता होलसेल रेटीन घेता तेंचे कडसून आनी ते एक्सपोर्ट करता. सो हे जे एक्सपोर्ट आसा नुस्तें वयता पळय ते हे जे एक्सपोर्टर आसा पळय तांकां स्टॉप करपाचें दिवपाचें नुस्तें. आनी हे जे आसा ते मार्केटाक पळय इम्पोर्ट बंद केलो जाल्यार नुस्तें गोंयान उरतलें खंयचे जे आमचे येता पळय ते सुद्दां एक्सपोर्ट जाले जाल्यार आमकां हांगा नुस्तेंच मेळपा ना गोंयकारांक. सो पयलीं जे आसा गोवोरमेंटान ऑर्डर काडपाची ते एक्सपोर्ट जे आमचे जाता नुस्तें ते बंद दवरपा. आनी जर एक्सेस आसा एक्सपोर्ट जे नुस्तें आमकां येता पळय ते एक्सेस आसा आनी जे गोंयकार खायना जे गोंयकार आमी थोडी नुस्तें आसा ते आमी गोंयकार खायना यूज करना. सो ते कितें आसा ते एक्सपोर्ट करपाक जातात. पाटो पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आता घेऊ एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो. आयुष मंत्रालयाच्या वतीन धारगळ पेडण्या आयुर्वेद हॉस्पिटल प्रकल्प जावपाचो आसा. ताच्या कामाचो बुन्यादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्याक केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू, राज्यपाल मृदुला सिन्हा, अध्यात्म गुरू रविशंकर उपस्थित रावतले अशें आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान सांगलें. मंगळारा 13 नोव्हेंबराक हो सुवाळो जातलो. ह्या प्रकल्पांत नॅचरोथेरपीचेर रिसर्च जातलो. योग कोर्स आनी प्रशिक्षण दिवपाची तरतूद जातली. हातूंत 1000भर लोकांक काम मेळटलें. तशेंच तातूंतल्यान पर्यटनाकय वाव मेळटलो अशें आयुष मंत्र्यान सांगलें. जवळ जवळ 60 भुरग्यां खातीर पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉलेज आसतली हातूंत आयुर्वेदा नॅचरोपॅथी योगा आनी नॅचरोपॅथी आहा तातूंतल्यान 150 खाटाचें हॉस्पिटल आनीक ह्या 150 खाटा हॉस्पिटलावर रिसर्च योगा आनी नॅचरोपॅथीक रिसर्च आनीक OPD आनीक योगा खातीर योगा गोंय हे टुरिजमाचो व्हडलो स्पॉट. त्यामुळे येणाऱ्या टुरिस्टांक त्या योगाक आज ते इंट्रस्ट सगळ्या जगभर वाडिल्ले आसा आनी हांकां येतना जर आमी शॉर्ट कोर्स जे योगांतले आसतले ते एक 15 दिसांचो कोर्स धरून 5 वर्सांचे पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्स शिक्षण ह्या सगळ्या हातूंतल्या इन्स्टिट्यूटांत आसतलें. मजगती तुया 3 वर्सां आदीं सुरू केल्ल्या 500 कोटींच्या हॉस्पिटलाचें काम अजून पूर्ण जायना आनी सरकार नव्या आयुर्वेद हॉस्पिटलाची घोशणा करता. सरकाराचें धोरण नेमकें कितें ह्या प्रश्नाचेर मात श्रीपाद नायक गोंदळ्ळे. ते आपणाक वेवस्थीत खबर ना, तुमी भलायकी मंत्र्यांक विचारात अशी जाप ताणें दिली. पळयात श्रीपाद भाऊची जाप. आणि दोनूय प्रोजेक्ट हे BJP सरकाराचेच जे आसात तेच करूंक सोदतात जाल्यार एका सायडीन हॉस्पिटल घातला ते अजून कंप्लीट जायना आणि दुसऱ्या सायडीन तुम्ही नवीन आयुष हॉस्पिटल त्या प्रकल्पा संदर्भी राज्याचो हेल्थ मंत्री किंवा मुख्यमंत्री शशिकांत म्हाका तातूंत डिटेल कांय खबर ना. हो जो प्रकल्प आसा तो म्हाज्या मिनिस्ट्रीच्या अंडर आसा आनी त्यामुळे ह्या प्रकल्पाच्या संदर्भात उत्तर गोव्याचे खबर ना म्हणून सांगतात. नेतृत्व करतात तुम्ही उत्तर गोव्याचे आसा तेच सांगले तुमकां खबर ना म्हणून सांगतात. खबर ना न्ही त्या डिटेल खबर ना म्हणटा. खबर हॉस्पिटल जाता हॉस्पिटलाचें काम सुरू आहा हें खबर आसा पण डिटेल त्या संदर्भात म्हाका खबर ना आनी हो राज्य सरकारच्या कक्षेंत येता. ताका हांवें म्हणजे तुमकां खबर आसल्यार तरी पूण उत्तर दितलो आशिल्लो पण डिटेल म्हाका खबर ना तें तुमकां स्पश्टपणे सांगलें हांवें. पेडण्या तुमी हाडिल्ल्या प्रकल्पांनी कितल्या लोकांक रोजगार दिलो? दलितांक समाजघरां कित्याक वापरपाक मेळनात अशे प्रश्न पत्रकारांनी विचारले. ताचेरय आयुष मंत्र्यान जाप दिली. पळयात. आतां फॉर एक्झाम्पल हो जो प्रकल्प जातलो कमीत कमी एका एक हजारभर जॉब हातूंतल्यान निर्माण जातले डायरेक्टली हय इनडायरेक्टली जातले. 2012 सर्वे जाल्ली जवळ जवळ म्हजे 3रे टर्माची सर्वे जी आशिल्ली तातूंतल्यान 800 मतदारसंघा पैकी जवळ जवळ आमचो मतदारसंघ विकासाच्या बाबतींत 31वो मतदारसंघ येयलो. ही इंडिया टुडेची सर्वे आशिल्ली.
टायम्स इंडियान सर्वे केली 2016 त्या सर्वेन आमचो नंबर 11 आयलो हे विकासाच्या बाबतीत. आमकां हॉल बांदपाक रेस्ट्रिक्शन येयलां, पण स्मशानभूमी बाबा एक पंचायतीक 4 सुद्दां बांदून दिवपाक काय हरकत ना. आमचे कडेन प्रपोजल कोणाचे आसचे ते निश्चितपणे हाडचे आमी करून दिता. ही जागा उपलब्ध करून दिवची. आमी 6 म्हयने भितर प्रकल्प पूर्ण करून दिता. पेडणेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. पर्यटन धोरणाक नुवेच्या लोकांनी आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत विरोध केलो. गांवांतल्या लोकांक विश्वासात घेतले बगर धोरण थारावचे न्हय असो सूर गांवकारांनी लायलो. ज्येष्ठ नागरिकां खातीर गांवांत वॉकिंग ट्रॅक तयार करचो, तशेंच गांवांतल्या रस्त्यांची कुशीक बसपाची तरतूद आशिल्ले सोंपे बांदचे अशें थारावय नुवेचे ग्रामसभेन घेतले. We have taken resolution regarding to propose a jogging track in Mota Grand. Other works which we have taken is to, on top priority basis, the railing from the junction of the Nuve junction to road leading to Kirbat. Then tourism policy, mainly they have opposed it. They said they will contact the Nuve people and then take the policy. ट्युरिजम पॉलिसीचेर जे पळय आमचे मंत्र्यान पळय ट्युरिजम पॉलिसीची इतले पळय बेगोबेग तेणें एक तो पॉलिसी अनवील केला ते तरेन दिस इज नॉट अ वे. खंय तरी कितें तरी चुकलां, खंय तरी कितें तरी हशाप जाल्लें आहा. Tourism sector is a very delicate and sensitive subject, and it has to be vetted very well. सगळे स्टेकहोल्डरांचे इनपुट्स, सगळे स्टेकहोल्डरांचे आयडियाज, सजेशन्स, बिकॉज ही पॉलिसी तूं आयज काडून फाल्यां उडयना, ताका एवरी इयर ही पॉलिसी येना. बिकॉज टुरिजम इज द बॅकबोन ऑफ ओन इंडस्ट्री आफ्टर मायनिंग, and mining has today has collapsed, and we are relying on the fishing industry and tourism industry. म्हणटकीर ही पॉलिसी रोबस्ट पॉलिसी आसपाक जाय, very concrete strong policy आसपाक जाय. It will should see beyond another 10 to 15 years. Tourism plan 2018 until and unless जो मेरे सगळो गोंयकार लोक आपल्याक कितें जाय तें सांगना, तेजे भासाभास कोन्ना, हो तुमी प्लॅन कोन्ना काय. आणि आता पळय ती नोटिफिकेशन ते सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन डेट दिल्या ती तुमकां खबर आहा 15 दिसां भितर सांगूंक जाय तें. आख्या गोंयभर भासाभास जावपाक 189 पंचायतीक 15 दीस पुरो. मागीर तेणी वयर सद्या ही पॉलिसी नोटिफाय केली ना, सजेशन इनवायट केले नाय. कितको न्हू लोकांनी आपल्याक जाय ते पयलीं मुद्दे मारूंक जाय आसलेले. हे कोणा सोंपोन पडले? GTDC चेअरमॅनाकू. नुवेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. रक्त तपासणे खातीर कुडतरेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांत येवप्यांक त्रास सोंसचे पडटा अशें आम आदमी पार्टीन म्हटलां. रांगेंत रावपी पेशंटांक सकाळी 7 वरांचेर कुपन दितात, पूण प्रत्यक्षांत रक्त तपासणी सुरू जाता ती सकाळी 9 वरांचेर. भलायकी मंत्र्यान हाची चवकशी करची अशी मागणी करपी निवेदन आपान भेटायलां. पळयात पुराय रिपोर्ट. आपचो दक्षिण गोंय सचिव रॉकी मास्कारेनस सांगता, लोकां कडल्यान हे विशींची कागाळ आयले उपरांत आपचे वावुरपी कुट्टरीच्या भलायकी केंद्रांत गेले. तांकां न्याय मेळचो म्हणून आपान भलायकी अधिकाऱ्यांक ते विशीं निवेदन भेटयलें. निवेदनाच्यो प्रती भलायकी मंत्री, भलायकी संचालनालय आनी कुट्टरीच्या आमदाराकय दिल्यात. पक्षाचे वांगडी प्रायमरी हेल्थ सेंटरांत गेले. आमचे कडेन आमचे मिटिंगेक जायत्यो लोकांच्यो कंप्लेनी येवपाक लागल्यो की थिंगा आमकां बरी सुविधा मेळना म्हणून. सो आमी सगळे आमचे वांगडे एकठांय जावन सकाळ फुडें प्रायमरी हेल्थ सेंटरांत पावले आनी थिंगा आमी पळयलें की आमच्या लोकांक थिंगासून भरपूर त्रास पडटा. लोक 7 वरांचे सकाळी येतात ब्लड टेस्ट करपाक आनी स्टाफ येता 9 वरांचेर. सो 2 वरां थिंगासून भुकेन रावपाक पडटा आनी भरपूर जाणट्या लोकांक थिंगा त्रास जातात. लोकां कडेन विचारतूच ताणें आमकां सांगलें की आमी ह्या टायमार येतात कित्याक उपाशी पोटार आमी आहात आनी आमचें सगळें काबार जाता म्हणल्यार 10 ते 10:30 जाता. सो ह्या जाणट्या लोकांक खूब त्रास जाता आनी हो लोक सकाळ फुडें 7 येता कित्याक तांकां पयलो नंबर मेळपाक जाय म्हणून ते बेगीन येतात. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. घेऊया आनी एक ल्हानसो वेवसायीक विसव.
विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदान पीडीएचो अध्यक्ष ह्या नात्यान मुरगांवा खातीर जायत्या गजालींचें नियोजन केलां. उक्त्या सुवातांचो योग्य वापर जातलो तशेंच राबित्या खातीर केल्ल्या फ्लॅटांच्या अर्जांक 48 वरां भितर परवानगी दिवपाची तरतूद करतले अशें ताणें सांगलें. रस्त्या पोंदच्यो पायपलायनी घालपाच्या कामांक लागून वास्कोचे रस्ते पिड्ड्यार जाल्यात. ताका लागून शारांतले सगळे मुखेल रस्त्यांचे हॉट मिक्स डांबरीकरण करपाची गरज कार्लोस आल्मेदान उक्तायली. आल्मेदाचे घोशणेक बिल्डर प्रसाद नायकान येवकार दिला. फाटले 18 म्हयने पीडीएची कमिटी नाशिल्ल्यान आडमेळी येताली ती आतां पयस जातली. तो आस्त उक्तायता. The PDA, I got some few ideas. One idea, open spaces in Vasco city. Open spaces will be developed. And second is, single family dwelling files should be cleared within 48 hours. These are my two points to be carried forward. Vasco roads will be hot mix. The main road, FL Gomes road, work is going on. Sewage lines are sinking. So within the next 1 month, the road will be hot mix. The roads in Bayana, roads in Mangur will all be hot mix shortly. 1.5 वर्सां जाली वास्कोन भितर पीडीएची कमिटी नासली म्हणून जातलेले आनी 1.5 वर्सान आयज ती ज्यारी जाल्ली आहा पळय कमिटी ती एकदम बरी गजाल सगळ्यान पयलीं तर. आनी हें बी आयकपा आयलां की सिंगल ड्युलिंग युनिटाक ते विदीन 48 अवर्सान भितर परमिशन दितले म्हणून. ही तर सामकी आमच्या बिल्डरां सारकी उमेदीची गजाल. कित्याक आसा आमी फायल्यो घातलेल्यो त्यो पास जावपा खातीर रडचें पडटालें आनी आतां ती 48 अवर्सान म्हणून ती मेळटा पळय ते नशीब आमचें. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फ्रीडम इज इन द एअर ही संकल्पना घेवन म्युझियम ऑफ गोवा म्हटल्यार मोग फाउंडेशनान गोवा लायव्हलीहूड फोरम आणि हमसफर ट्रस्टाचे मजतीन समलिंगींच्या प्रश्नाचेर उजवाड घालपा खातीर खाशेलो परिसंवाद घडोवन हाडलो. पिरणेच्या म्युझियम ऑफ गोवान ही कार्यावळ जाली. गे, लेस्बियन, तृतीयपंथी हांच्या संबंधाच्या बाबतीत हालींच सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या निवाड्याचेर चर्चा जाली. We as artist community must recognize the rights of lesbians and gays, their preferences in sex, and they should not be discriminated. Because as a doctor I can tell you that there is nothing abnormal about being a gay or being a lesbian or any other sexual preferences, because they're just made like that. Each one is different, and so the society should not discriminate. In Indian society, this was always considered normal. For example, in Khajuraho there are sexual positions of gays and of lesbians. Transgenders were considered the most loyal employees, but because of this draconian section, most of these transgenders are basically reduced to prostitutions. It is important that they also get the rightful place in the society and the society recognizes them. And with this viewpoint, Museum of Goa decided to take an initiative. We had partnership with Humsafar Trust, which was started by Ashok Rao Kavi, who is the first gay activist of India. And we had a seminar here which discussed many different issues connected with the LGBTQ community. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. परत मेळचे पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.